I, King Momo, King of the Carnival, welcome you one and all to this annual event of the Kingdom of Goa. I give you full liberty to forget the travails of life and to relax, to be happy, to make merry and enjoy these festivities to the fullest. Make the best use of the koito. They're all tools that go in the making. We can see them displayed over here. गोंयांत आमी दर वर्सा स्टेट कार्निवल फेस्टिवल म्हणून सेलेब्रेट करता. खूब खोस भोगता स्टेट फेस्टिवलाक कार्निवलाक इनॉग्रेट करपा खातीर म्हाका येवपाची संद मेळ्ळी. आमच्या बरोबर सावथ गोंयचे MP म्हापसांतल्यान हांगासर उपस्थित आसा. पणजेचे महापौर बाबूदेव भटनागर हांगासर आसा आनी एक म्हणटा की वी ऑफ कार्निवल किंग मेमो हांगासर हजर आसा. गोंयांत सदांच सर्वधर्म समभाव हें पाळीत आयिल्लें आसा आनी सर्वधर्म समभाव जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमी कार्निवलाक सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम भाव कार्निवल गोंयच्या मोठ्या शहरांत आमी एन्जॉय करता. त्या धर्तीचेर आमी शिमगो उत्सवूय मोठ्या व्हडा उमेदीन मनयता. दोनूय धर्तीचेर आमी हे उत्सव मनयता. म्हाका दिसता गोंयांतली एकी टिकून उरपा खातीर गोंयांतलो मोग जो क्रिस्तांव हिंदू हेंच्या मदलो मोग आसा हो असोच टिकून दवरपा खातीर ही फेस्टिवलां हाज्याय फुडें अशाच मोठ्या प्रमाणांत तो शिमगो जावं कार्निवल जावं मोठ्या प्रमाणांत साजरी जावप हें अत्यंत गरजेचें आसा. बट खंत फक्त इतकीच की काही शक्ती वावुरतात गोंयांतल्या क्रिस्तांव आनी हिंदू भावाच्या भितर मदीं झगडी घालपाची. म्हाका दिसता आयच्या कार्निवलाच्या सुवातीचेर हांव म्हज्या समेस्त सगळ्या भावांक सांगूंक सोदतां की गोंयांतलो एकवट गोंयकारांचो एकवट हो आमी टिकोवन दवरपाचें. गोंयकारपण जर टिकोवन दवरतले आसत जाल्यार कार्निवलान आसतलें शिमग्यान आसतलें आमी अशेंच वांटेकारी जावप एकामेकाच्या उत्सवाक मोठ्या व्हडा उमेदीन साजरे करप तांच्या बरोबर आसप हें अत्यंत गरजेचें आसा. ना की आमी आमच्या मदीं डिविजन करप हें केन्नाच चलचें ना. ताच्या खातीर ही एकी जी आसा हिंदू क्रिस्तांव भावा मदली ही टिकोवन उरपा खातीर आयज कार्निवल फाल्यां शिमगो हो दोगांयच्या मदलो एकापो तसोच उरप हातूंत गोंयचें हीत आसा. हातूंत राज्याचें सगळ्या गोंयकारांक Carnival, whether it's the first time, second time, 10th time, gives you the same amount of thrill and enjoyment. And being King Momo is always a very prized moment in Carnival because there's only one King Momo. And technically you're 4 days in charge of the state, you are ruling Goa, so nothing like it.
Your message once again towards the people of Goa as well as everybody, your message. My message is very clean and clear to all people who are here in Goa, Goans as well as tourists. Live life king size, eat, drink and be merry, because Carnival comes just once a year and the next time you'll get this opportunity is only in 2021. But when we say drink, it means drink responsibly and see that your enjoyment, your joy should not cause pain to somebody else. That's all that I ask of you all. And forget the travails of work, forget all the work pressures, forget everything. Come here, enjoy and see that you all make Carnival a big success. How do you see this enthusiasm that has been built up in each and every person who have come here to see Carnival? Well, enthusiasm in Carnival is always is a synonym. If you don't have enthusiasm when you come for Carnival, there is no fun to it. So it is, immense pleasure for me that there are so many people who come, so many people who are wanting to be a part of Carnival. And I hope this tradition continues for years to go. Tukun ayz ang laki ke ang ajira samun ang dekun ang flag flagging wafat ayl losa takopat yan sodan amcha kuboda ni je korunarle amcha pudyan ku yemet